NEP 2020चेर आज मिटींग जाली आनी त्या मिटिंगेन म्हणजे आमी दोनूय कमिटीचे चेअरमॅन बाब सुभाष शिरोडकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकर, डायरेक्टर ऑफ हायर एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ एड्युकेशन, डायरेक्टर ऑफ टेक्निकल एड्युकेशन, हे सगळे जाण आशिल्ले. आतांच्या घडीक पयलीं जे प्रिलिमिनरी डिसिजन जाका आमी म्हणटा तो फावंडेशन कोर्स सुरू जावपाक जाय, म्हणजे 3 वर्सां ते 5 वर्सां पर्यंत. आत्ताच्या घडीक हो गव्हर्मेंटान सगळ्यांक विश्वासान घेवन तालुका लेवलाचेर तांकां विश्वासान घेवन कितें कितें इन्फ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल आसा आनी सुरू करपाचो एक डिसिजन घेतला, जेणे करून आमी आमकां म्हणजे एक वर्सभरा भितर आमकां ग्रीप येतली की एक्झॅक्टली कितें कितें डिफिकल्टीज आसा. ताच्या खातीर पयल्यान पयलीं दोज वर इंट्रस्टेड रेडी तेंच्यांनी फॉर्म भरून दिवप, तितूंतल्यान तेंच्यांनी इन्फ्रास्ट्रक्चर कितें आहा, टीचर कितें आहा. प्रायमरी 1st to 4th चलता आनी तेंच्या कडेन पयलीं KG चलताल्यो. ओके, म्हणजे लोअर KG 1, लोअर KG 2 हेच कन्वर्ट जातलें फावंडेशन 1, फावंडेशन 2. ज्या जाग्यार डिफिकल्टीज आसा थंयसर मागीर गव्हर्मेंट विचार करतलो की गव्हर्मेंटान खंय खंय इंटरवीन करपाक जाय तें. बट आमी गव्हर्मेंट स्कुलां म्हणून ज्या जाग्यार आसा फ्रॉम द प्रायमरी टू द सेकंडरी म्हणजे पयलीं ते 10वी पर्यंत, त्या जाग्यार गव्हर्मेंट हॅव डिसायडेड टू गो अहेड वीथ दॅट. एडेड स्कुलां बाकीच्यांकूय आसा तांकांय आमी फुडें वचप अशें डिसिजन घेतला. फुडल्या एक 15 दिसाच्या भितर गव्हर्मेंटा कडल्यान जी नोटिफिकेशन्स ह्या विशयाचेर बीन इश्यू जावपाक जाय त्या विशयाचेर सगळ्यांक पयल्यान पयली एक मिटींग जातली तालुका लेवलाचेर आनी ताच्या उपरांत सगळ्यांक विश्वासान घेवन ती नोटिफिकेशन इश्यू जातली. आनी हायर एड्युकेशन लेवलाचेर अजून विशय NEP सेंट्रलाच्यानूच क्लियर ना कितें जावपाक जाय तो, म्हणजे इट शूड बी द 2 युनिवर्सिटी, 1 युनिवर्सिटी, प्रोफेशनल युनिवर्सिटी. वी आर वेटिंग फॉर देअर डिसिजन. टील देअर डिसिजन येना, म्हणजे तांचें डिसिजन NEPचें सेंट्रलाच्यान येना तोपर्यंत तेजेर डिसिजन काय घेतल्या वयचना. बट तेजो कंटिन्युअसली एक एकाडमिशियन कमिटी तेजी काडून तेच्यांनी कंटिन्युअसली तेजो स्टडी करप वर्सभर आनी कशा पद्दतीच्या हायर एड्युकेशनान आमी फुडें वचपाक शकता हाजेर तेंच्यांनी स्टडी करीत रावप आनी तो चेअरमॅना कडेन सबमीट करून चेअरमॅना कडल्यान म्हाजे कडेन दिवप. सर कितली स्कुलां अशें करूं शकता तुमकां रिपोर्ट येयला? अजून रिपोर्ट येवंक ना, पण आमचो अंदाज आसा की ऑलमोस्ट 90% स्कुलांनी पॉसिबल आसूंक जाय. एडेड आसतना तर पयलीं ते 10वी पर्यंत आसाच आसा, KG तेंच्यो आसाच आसा, त्यो KG फक्त आमी जॉईन करतले आनी फावंडेशन कोर्स म्हणटले. हार्डली खंयसरी 10% थोडोसो प्रॉब्लेम जातलो, बट थंयसरूय बी गव्हर्मेंटाची तयारी आसा, गव्हर्मेंट इंटरवीन करून तो विशय सॉल्व करतले. सर दुसरी आनी एक मिटींग जाली तुवें इलेक्ट्रॉनिक सिटी. हय, इलेक्ट्रॉनीक सिटीची रिव्यू घेवपा खातीर थंयसरले आशिल्लो. ताजो पुराय आमची मिनिस्टर IT मिनिस्टर आशिल्ली, सो दॅट बरीचशी कामां इलेक्ट्रॉनीक सिटींतली फुडें पावल्या. थंयसरलें इन्फ्रास्ट्रक्चर सगळें रेडी जालां. जाता तितके बेगीन तो टेंडरूय आमी थंयसरले प्लॉट्स बीन जे आसा हे टेंडरूय करतले आनी जाता तितके बेगीन इलेक्ट्रॉनीक सिटी ही सेटअप जावपा खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. सर सध्या सुप्रीम कोर्टान स्टे ऑर्डर अजून तरी मेन ऑर्डर येवपाची मंगळार सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिला ताच्या निर्णयाचें आमी स्वागत करता, कारण लोकशाही प्रस्थापीत करपा खातीर जो निर्णय दिल्लो आसा ताजें आमी स्वागत करता. आनी जेणे करून म्हाका दिसता स्टेट इलेक्शन कमिशन ताजेर वेवस्थीत कितें तें डिसिजन घेतलो. सर आनी जे तुमच्या डिपार्टमेंटाक वता एक म्हणजे होम आनी मायन्स सँड एक्सट्रॅक्शनाचो इशू आनी जेणे करून आमी पयलीं कागदपत्र दवरलेले ते सो लोकां खातीर ह्यो इशू आयज मेरेन सॉल्व जायना. आयज मेरेन तुमी पळय हायकोर्ट कशें सांगता हांव, आमी लायसन्स दिवपाक फाल्यांय तयार आसा म्हणटा तशें, बट मॅटर इज इन हायकोर्ट आनी मॅटर इज इन NGT. ह्या NGTन मॅटर असल्या कारणान तांच्यांनी आमकां रिपोर्ट कर म्हटला NCIMI कडून. तो रिपोर्ट तोय बी 2 सीझन करचे पडटा, एक न्ही, एक कंप्लीट जालो. वी आर वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सीझन. आमी NGTच्या इन्स्ट्रक्शना शिवाय तांकां लायसन्स दिवंक शकना. सरकाराचोय खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू बुडटा, तो जर दिल्लो जाल्यार सरकाराक खूब मोठ्या प्रमाणात रेव्हेन्यू येता. म्हाकाय पडटा, कारण एक म्हणजे तो लोकांचे उदरनिर्वाहाचें साधनय आसा, दुसरें सरकाराचो रेव्हेन्यू बुडटा. ताच्या खातीर सरकार आतां फक्त थोडे कडेन जे दिवपाक शक्य आसा हांवें एक्सपेडायट करपा लायला. इवन दो तेंची आतां EC बीन जी आसली पळय ती सुद्दां कलेक्टराक आमी अपडेट करून दवर म्हटलां, जेणे करून ज्या जाग्यार दिवप शक्य थंयसर आमी दितले.